हणजूण कायसुवा वाठारांतल्या देवाचेर एका पॉडकास्टान रघु शेटये ह्या मनशान आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्ल्यान बरेच वातावरण तापले। थळाव्या लोकांच्यो भावना दुखोवपी विधानां केल्ल्यान त्या मनशा आड थळाव्यांनी हणजूण पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली आणि सोशल मिडिया वरवीं व्हिडिओ करून चूक मागची नाजाल्यार देवळांत येवन 2 दिसां भितर लोकां फुड्यान माफी मागची अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरली। आज जेन्ना आमी दनपारा आमची कंप्लेंट घेवन पुलीस स्टेशनार येयल्ले तेन्ना आमची कंप्लेंट एक्सेप्ट केल्या उपरांत आमकां अशें सांगलें गेल्लें की जो एक्यूज्ड आसा रघु शेटये ताका पुलीस स्टेशनार हाडटले म्हणून आनी त्या प्रमाणे आमी ठरयलें की संक सुमार आमी पुलीस स्टेशनार येवपाचें। पूण जेन्ना आतां आमी PIक मेळपाक गेले तेन्ना आमकां अशें कळोन येयलें की 4 सुमार ऑलरेडी तो एक्यूज्ड PIक मेळोन गेल्लो आसा। ताणें आपलो जो स्टेटमेंट जो रिप्लाय आतां हांगा ऑलरेडी PIक दिल्लो आसा। ताणें जाहीर माफी मागल्या आनी म्हाका दिसता एक व्हिडिओ ताणें काडून ऑलरेडी सर्क्युलेट केल्लो आसा सोशल मिडियाचेर। आनी त्याच प्रमाणे ज्या तरेन आमकां PIन सांगलां की तो देवळान सुद्दां येवन जाहीर रित्या गांवकारांची तशीच आमचे ग्रामदेवी कडेन माफी मागतलो म्हणून कमिटीचे लोक आसले ते ताका मेळ्ळे ऑलरेडी आनी तेंच्यांनी तो आपलो जो विशय आसा तो PI कडेन मांडलेलो आसा की तो जर देवळान येवन जाहीर रित्या ग्रामदेवीची आनी गांवकारांची माफी जर मागना जाल्यार फुडली कितें एक्शन आसा तें देवस्थान म्हणून ते घेतलें म्हणून आमकां खंय तरी अंधारान दवरप जालें हांगा। आमकां जेन्ना जे ऑफिसर आसलो तेजे कडेन आमी उलयले ताणें आमकां सांगलेलें की तुमकांय आमी आफयतले म्हणून, पूण आमकां ना आफयता 4 सुमार खंय तरी म्हाका दिसता ताका एक भंय आसलो की ह्या गोश्टीचेर खंय तरी ताका लोकांक फेस करपाची ताकद नासली। म्हाका ताका एक सांगपाक जाय जेन्ना तुका लोकांक पब्लिकली फेस करपाची ताकद ना तेन्ना कसले गैर स्टेटमेंट्स जी आमची श्रद्धा आसा तेजेर ताणें करचें न्ही। आनी ह्यान फुडें सुद्दां तेणें जेन्ना तो आपलें तोंड उगडटलो तेन्ना सांबाळून उगडचें।